आयजूय तुका सांगता आयज आमचे हॉर्टिकल्चर बंद आहा सोमार आसलेल्या कारणान मार्केट बंद आसता किंवा आमची फाल्यां येवची ना नाल्यार तुका परवा फाल्यां मंगळारा आमच्यो गाडयो भरतल्यो आनी बुधवारा सकाळी हांगासर पावतले. कर्नाटकात तुमकां प्रॉब्लेम ना, कर्नाटकात तुम्ही पावर येनाय म्हणून तुमकां प्रॉब्लेम ना. आमी पावर येणार इलेक्शन चलता थंयसर. तेच न्ही, तुम्ही पावर येनाय म्हणून जाणाय. तू कितें महाराष्ट्रात जातलो खंयचो काँग्रेस असते प्रॉब्लेम जातलो. काँग्रेसात थिंगा प्रॉब्लेम जातलो आनी कर्नाटकात थिंगा प्रॉब्लेम जातलो. पूण ते भाशेन न्ही. वी आर ऑन द क्लीन विकेट. वी आर ऑन द क्लीन विकेट. दे आर द गायज हू आर पुटिंग इट. वी आर द गायज सेइंग डोंट पुट इट. लेट अस नॉट क्रिएट अ डिवाइड. एक दुसरी गजाल ती आसा की ताजें म्हणणें आहा की ओपोजिशनाक असली गजाल जेन्ना इंटरस्टेट इश्यूज असतात तेन्ना ओपोजिशनाक पयलीं कॉन्फिडन्साक घेवपा जाय. जर फाल्यां समजा एक काँग्रेसीची गव्हर्मेंट दुसरी राज्यां भितर आसा युअर ओपोजिशन कॅन हेल्प यू इन सेटल सर्टन थिंग्स. ती गजाल तुमी केली नाशिल्ली ह्या खेपेक. ना म्हाका दिसना ह्या इशुआचेर सरकारान जेन्ना आमी मेजॉरिटीन आहा आनी असल्या तरी इशुआचेर ना ना हेच म्हणटा अरे बाबा असल्या तरी इशुआचेर आमी सगळ्यांचे सजेशन घेवंक जाय अशें म्हाका तरी दिसना. आनी जे भाशेन सीएमान म्हटलां की आयज तुमकां वाचून दाखयला ताणें जेन्ना फाटल्या तेजे बजेटान पेट्रोल देंवयला तेन्नाच फुडें टॅक्स इम्पोज एंट्री टॅक्सा बद्दल ताणें थंय मेन्शनूय केल्लें आसलें. तुमी वर्सभर कित्याक वगी रावले. म्हाका दिसता तुमी तेन्नाच ऑब्जेक्शन घेवंक जाय आसलें. म्हाका दिसता तो तुमकां हेंकां आयज कितें जालां ना ना हेंकां आयज कितें जालां ना ना हेंकां आयज कितें जालां हेंकां खंय तरी पोटान दुखता. हेंचो काँग्रेसीचो एकूच हेतू आसलो की सरकाराक पयशे गावचे न्हू. मायनींग बंद उडयली हे सगळे जग जाहीर आहा. आख्खे गोंयचे लोक जाणा हेंच्यांनी कितलोय जरी बोबाळ घातलो सगळ्या गोंयच्या लोकांक खबर आहा हें कित्याक घडलां. मायनींग बंद काँग्रेस वॉन्टेड टू डू युअर इकॉनॉमिक ब्लॉकेड. सारके सारके ओके आय गिव अ नाइस एक्झाम्पल. तांचो इकॉनॉमिक ब्लॉकेड करपाचो प्रयत्न. म्हणजे गोंयच्या रेस्टॉरंटाक गेलो आनी एक ड्रिंक मारया बसलो. तीग जाण मनीस सायडी आहाय म्हज्या. तिसरी मनीस तीग जाण मनीस आहाय. तीग जाणांक एकल्या ग्रह आधार मेळ्ळा, एकल्या लाडली लक्ष्मी मेळ्ळा, एकल्या मायनींग डिपार्टमेंट मेळ्ळा. चवथ्याक तेका बळ्या चिड्डिला सकयल्यान ते कितले चिड्डिला तो बॉब मारता हेर कितें पडटाय. अरे तूं कितें बॉब मारता आमकां ग्रह आधार मेळ्ळा लाडली लक्ष्मी मेळ्ळा वगैरे. सो यू आर एग्रीइंग तो बार मोरो पावला तो बार हुस्का सारकें जाला. चारांतले तीग जाण हॅपी आहा म्हण तूं. कित्यातले चारांतले तीग जाण हॅपी आहा म्हणटा. तेक सांगताय तूं ओगो राव नाल्यार आपल्याक कांय मेळपा ना म्हण. पूण हॅपी आयज 5 वर्स कोट्टलें आतां घडपा ना. कितें म्हणटा हे दिवपाच्यो नासल्यो कोणाक ग्रह आधार लाडली लक्ष्मी आनी हे कितें जाणट्यांक नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द पुटिंग द स्टेट इनटू कॉन्सिक्वेन्सीस. कोणी सांगला तुका कोणी सांगला पेट्रोल तू कोण सांगला कोणाच्या माथ्यार कोणाचे बरो केल्या भायलो रीण काडून आमी सण करता. ते भायल रीण काडला ना ते Alex, what is your point? स्टेटमेंटाचेर आहा. Alex, what is your point? You are saying that सरकाराची परिस्थिती वाईट आहे म्हणून असली एंट्री टॅक्स बी लावची पडटा. ना 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 अरे कित्याक कितें दुखता एंट्री टॅक्स लावपाचो आमचो हक्क म्हणटा आमी. अरे एज अ ऑपोजिशन तू जाय तूं टॅक्स लाय लोकांचे अन्याय गोंयच्या लोकांक टॅक्स लाव गोंयच्या लोकांक टॅक्स लाव गोंयच्या लोकांक लाय नाल्यार भायच्या लोकांक भायल्या लोकांक लाय. आम प्रॉब्लेम जायना ना. तुमचो प्रॉब्लेम कितें हितून आमचो प्रॉब्लेम मेन गजाल डिफरन्सीस तागे एकच आर्ग्युमेंट आतां म्हळ्यार इकॉनॉमिकली स्टेटीची परिस्थिती वायट आसा म्हणून आमकां असली वेगवेगळी उपाय सध्या काडचे आज कितें बरें सिंधुदुर्ग आनी एरियाज आज जिसनी कितें स्टेटमेंट केलो सीएमानू तांकां मातशें बॅलन्स करया म्हणून. कित्याक बॅलन्स करया ते हांगासर मागपाक येयले की बाबा हे आहा ते आमकां खंय तरी कमी कर. ते हांगा येयले म्हणून तांकां सांगलेले आहा ते मागपा येयले ते कितें डिफरन्सू आनी हेर लोकांक स्टेटी कितें डिफरन्सू सांग म्हाका उलय. अरे अलेक्स ते येयले कोणी जेन्ना आपल्याक बाबा डिफिकल्टी घेवन जेन्ना एज अ चीफ मिनिस्टर म्हणून तेजे कडेन येयले तेजो कायदो की तेजे कितें तरी सोल्युशन काडपाचें आनी हे बाबतींत सोल्युशन काडटा. आमी ऑफिसांत बॉडी केली काय ना मातशे ओके विल सिट डाउन एंड डिस्कस म्हणपाक. ओके व्हॉट राइट नाउ आउट ऑफ दिस एक गजाल आमकां खबर आहा ती म्हळ्यार आमी जे रेग्युलर ट्रान्सपोर्ट करतले एसेन्शियल गुड्साचे तांकां आमी खंय तरी पास दितले. हय. सेकंड गजाल सिंधुदुर्ग आनी नेबरिंग एरियासाक आमी कितें करतले तांकां दितले कितें करतले किती सवलत दितले. सिंधुदुर्ग आनी कितें सिंधुदुर्ग नेबरिंग जे एरियाज आसात तांकां कितें सवलत दितले. ज्यो गाडयो आमकां जे आमकां एसेन्शियल कॉमोडिटीज पावयता अशें जे आमकां दिसता जशें दूध म्हण भाजी म्हण ओर हेर वस्तू असल्या लोकांक आमचो सरकार पास दितलो आनी तोय बी तेंच्यांनी मागीत जाल्या. थोड्या लोकांनी मागलेलो आहा बेळगांव कोल्हापूर हांच्यांनी सगळ्यांनी आमी प्रोएक्टिव्ह जावन दिवचे ना. तशें कशें दितले सामकाराक वचोन कोणाक दिवंक शकना. जेची जर डेली एक ट्रीप आहा वो म्हयन्यांसून 15 दीस सुद्दां आनी तो पास काडी जाल्यार फायदेशीर आसता. दुसरी गजाल जी आसा ती खुबशे लोक थंयच्यान हांगा कामां येतात जे सदां येतात तांचे कितें. आतां कामाक येता ते बाय बस येतले किंवा बाय ट्रेन येवनी तांकां
जे गाडी घेऊन येतात गाडी घेऊन येतात जस्ट बॉर्डरीचे त्या उडच्यान आसात आणि जे आसा तांकां भरचोच पडटलो, तांकां भरचोच पडटलो. किंवा तेंच्यांनी मागीर जे भशेन गाडयेकारांचे ट्रकवाल्यांचे आहा तो तेंचे कडेन गाडयेवाल्यांनी सजेस्ट करूं येता बाबा आमी डेली येवपी, आमी जॉबाक येवपी आनी आमकां हे भशेन त्रास जाता तेन्ना आमकां टॅक्स कितें रिड्यूस. गव्हर्नमेंट इज ओपन ऑन डुईंग दॅट. हय सारको ओपन आहा. Government is open. They are saying that government is open. Government can consider common man's difficulties and come out with a solution. One side government is saying I'm on the majority, I will do what I want, I don't require anybody to say. सरकारान खंयचो स्टेटमेंट केल्लो ना. वो सरकारान खंयचो स्टेटमेंट केल्लो ना. Whenever you are speaking, I am not talking. Okay, सांग. हांव आतां म्हणटा कितें, गव्हर्नमेंट एक सायडीन म्हणटा आपण जाय तें करतलो, दुसरे सायडीन म्हणटा I will understand them. Don't you feel that is a contradiction? He says I'm right, I'm doing what I'm right. They are saying who is somebody to say? फाल्यां समजा Other side, तुमचो एक सामान्य मनीस जो कामा येता ताका सुद्दां जर सद्द 100 रुपये दिवचे पडले, इट इज अ सायजेबल अमाउंट दॅट गोस आउट फ्रॉम हिज पॉकेट. दे आर सेइंग दे विल कन्सिडर दॅट. Okay, I will- इवन ही इज अ कॉमन मॅन, वी विल कन्सिडर इट. डोंट यू अप्रिशिएट दिस एटिट्यूड? काँग्रेस आज ऑपोजिशन केलें म्हूण ई लँग्वेज आज स्टार्ट जाली, नाल्यार ऑपोजिशन जो तर आज नासली, ई लँग्वेज नाशिल्ली न्ही, ही मॅसेज येना दॅट वी विल कन्सिडर सिंधुदुर्ग म्हूण. सो ऑपोजिशन कन्स्ट्रक्टिव्ह जाले ओ डिस्ट्रक्टिव्ह जाले बाक तू पयलीं सांग. काय ना आयज ऑपोजिशनान केला म्हणून हे पयलींच सांगलेलें. अरे बापरे. हे पयलींच सांगलेलें. फायनल टाइम सोंपला किरण बाब. फायनल तागेलची गजाल आसा, टॅक्स घेवपाक अजून चालू करूंकूच ना तेंचो. कोणाचो? हे जे सिंधुदुर्ग आहा, बेळगांव आहा किंवा कारवार आहा, ह्यो ज्यो गाडयो येतात पळय अजून मेरेन तेंचो टॅक्स घेवपाक चालू करूंकूच ना. तूं यश आज म्हणटा अरे चालूच करूंक ना. ते जेन्नासून तुमकां तेंचे कडेन 15 दिसाची हे 15 दिल्लो. दिसाचो टाइम दिल्लो आहा. एक गजाल अनाउन्समेंट जालो. एक गजाल एकच गजाल म्हणजे टाइम सोंपला. म्हाका इतली गजाल सांगात, गोंयकाराक त्रास जावचो ना. प्लस बाकीचे राज्यांतले जो सामान्य मनीस आसतलो ताकाय तुम्ही रिलीफ दिवपाचो प्रयत्न करतले. बरोबर. आणि खंयच भाजी उदक आपले भाजी दूध आणि एसेन्शियल कमोडिटीज कमी पडचे ना सर. बट टोल आसतलो. टोल शुअर 100%. नो रोल बॅक. नो रोल बॅक. शक्यच ना. कितले नाचले जाल्यारूय जावचो ना. कोणे कितलोय नाचलो जाल्यार जावचो ना. कित्याक जाणा हे ना दादागिरी म्हणटा हे आमच्या गोंयच्या हिताक लागून आहा, गोंयकाराच्या हिताक लागून आहा. हाचो जो रेव्हेन्यू कितें जमा जातलो गोंयच्या कल्याणा खातीर यूज जातलो. आणि जी असोसिएशन आतां बोवाळ मारता तांची कितें ते थंयच मारून हांव तशें म्हणना. जे कोणी होते रावतले येतले सीएमाच्या चेंबरान सीएमा कडेन दादागिरीन उलयतले तशें जावचें ना न्हू. अभिमान आमी एज अ गोंयकार, एज अ नॉट एज अ एमएलए, हांव एज अ गोंयकार, म्हाका म्हज्या सीएमाचेर जे डिसिजन घेतला तेजेर अभिमान आहा. कित्याक गोंयचे भल्याचे दृश्टीन ताणें डिसिजन घेतलेलें. यू विल देर इज नो क्वेश्चन की तुम्ही खंयच बाव डावन जावची ना. आणि ही जी असोसिएशन धमकी दितात ते कोणाचेच धमकेक बीक घालचे ना. तितून तांचेच लुकसाण आहा. तातून तांचेच लुकसाण आहा, थंयसरल्या शेतकाऱ्यांचें लुकसाण आहा. आयज खंयच्या तरी हांव एका पेपराचेर वाचतालो ना आमी भाजी आंध्र प्रदेश धाडटले, आमी भाजी तमिळनाडू धाडटले अशें. ना आमी हाडूंक शकता. तमिळनाडू आनी आंध्र प्रदेश ही जर भाजी धाडटले म्हणटात न्हू ते जाल्यार तांकां थंय रेट मेळपाची ना. जी गोंयान रेट मेळटा पळय, गोंया तेंची दुबय जाल्ली आसा. सगळ्यांची गोंया दुबय जाल्ली आसा. हातून हांव सांगता आमकां कसलोच फरक पडचो ना. आमी हेज्या फुडें वचून 4 पावलां. आतां आमकां इतलेंच की थंयसरल्या शेतकाऱ्यांनी त्रास करूंक ना आनी ज्यो आमकां गाडयो येता हेंच्यांनी आमकां त्रास करूंक ना म्हणटकूच आमी ते डिसायड करूंक ना. नाजाल्यार गोंय सरकाराक रायट नाव देर इज नो नीड टू पॅनिक, नो नीड टू वरी. कांयच गरज ना. इतल्याचेर आमी आयची भासाभास सोबयतात. खंय तरी अलेक्साक अजून दिसता की सरकाराची एकूण मुळा भितर एरोगन्स चड आसा, थॉट कमी आसा आणि खंय तरी वेगळी तरेन टुरिझम इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स किंवा बाकीची गजाली करपाक लागल्यो रादर दॅन नॉट पुटिंग दॅट एंट्री टोल ऑन बॉर्डर्स. वेरस किरण बाबाची क्लियर मत आसा गोंयकारांनी भिवपाची गरज ना. सगळी गजाली सारकी चलतात आणि कोणाच्याच मागणेक सरकार ब्लॅकमेलिंग करून घेवची ना. तुम्ही दोघी जाण आयल्या इतली स्पष्टपणाने भूमिका मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.